आर्ग्युमेंट दाखयल्या उपरांत तांकां सांगलें की 4 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसा तुमची नेक्स्ट हियरिंग आसतली आनी फायनल हियरिंग आसतलें. तेज्या पयलीं म्हाका दिसता की गोंयचे एसेंब्लीचे स्पीकर जे आहा ते निर्णय घेतले. आपले कितें निर्णय आहा ते घेवन ते जे डिस्क्लोजर पेटिशन आहा ते फायल डिस्पोज करतले. म्हणजे कितें आपले निर्णय आहा ते घेतले. तेज्या पयलींचे नेक्स्ट डेट जी आहा 4 नोव्हेंबर 2024 हेज्या पयलीं आपले डिसिजन कितें आहा ते गोवा एसेंब्लीचे स्पीकर म्हणजे रमेश तवडकर हे आपले निर्णय घेतले. सो आयज तेज्या खातीरच हे हियरिंग आसा. गोंयचे एसेंब्ली स्पीकर रमेश तवडकर यांच्या फुडें जे गिरीश चोडणकर हांणी जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन जे फायल केले तेजेर आयज हियरिंग आहा. आयज कितें जातलें तें सुद्दां आमी आयकया. पण हेज्या पयलीं आमकां जेन्ना काल गिरीश चोडणकर जे तेन्नाचे GPCC प्रेजिडेंट आसले ते जेन्ना आमकां मेळ्ळे, जेन्ना आमी ताका विचारलें तेंच्यांनी म्हटलें की म्हाका तरी विस्वास ना की कितें जातलें डिसिजन. पण हे बारीक नोटिसा खातीर आमकां हायकोर्ट वयचें पडटा, सुप्रीम कोर्टाचें दार खटखटचें पडटा. हेज्याकून दुखीचें गजाल कांय ना अशें गिरीश चोडणकरान म्हटलें. सो आतां रमेश तवडकर जे हेज्या पयलीं आनी एक डॉमिनीक नोरोन्ना हांणी एक पेटिशन घेतलेलें तेंचे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन हें जाल्या. पण आतां जे आहा ते गिरीश चोडणकराचें डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायला तेजे निर्णय बेगीनूच येतले. ते सगळे अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. एसेंब्ली कडल्यान जंयसर स्पिकराचें चेंबर आसा, स्पीकर थोड्या वेळांनी भायर सरतलो. आतां जेन्ना एडवोकेटाक गिरीश चोडणकराच्या एडवोकेटाक आमी विचारलें, जेन्ना भितर आर्ग्युमेंट जालें तेजे उपरांत विचारलें की कितें जालें, ते म्हटल्या की जे ऑपोजीट जे 8 MLA तेंचे जे एडवोकेट आसा तेंच्यांनी टायम मागला सगळें प्रिपेर करपाक. सो स्पिकरान टायम दिल्ले आसा 18 तारीख मेरेन रिप्लाय दिया म्हणून. आनी 24-25 ऑक्टोबर ह्या दिसा तेंचे दोगांचे मदीं आर्ग्युमेंट्स आसतले. ह्या 2 दिसा दिल्ले आसा 24 आनी 25 ऑक्टोबर. सर आयज डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन दोन आसली, एक डॉमिनीक आनी गिरीश चोडणकर. आज पयलीं आमी 4:30 वरांचेर डॉमिनीक नोरोन्नाचे जे पेटिशन चालू आशिल्लें डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन ते डिसमीस केल्लें आसा. आनी आयज साकून आमी ते दुसरें पेटिशन आशिल्लें पळय गिरीश चोडणकराचें तें घेतलें आसा. डिसमीस ग्रावंड केल्यार तुमकां ऑर्डर मेळटली तुमकां, जाल्यार तुमी ऑर्डर वाचा आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे तुमी तीन पेटिशन जरी आसली वेगवेगळ्या मनशाची वेगवेगळ्या पेटिशन आसा ती. त्याच प्रमाणे पयलीं पेटिशन जें आसा न्ही डॉमिनीक नोरोन्नाचें जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आशिल्लें तें आज डिसमीस केल्लें आसा. मेन कितें ग्राउंड सर मेन ग्राउंड हाजे मेळटलें मत तुम्ही मातसो एक सलायन सांगता, एक हायलायट. आयची कितें जाला कितें 18 तेंच्यांनी रिप्लाय सगळें आनी नमस्कार येवकार तुमकां परतून एकदा. स्पीकर रमेश तवडकर दोगांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आयकल्या नंतर तेणे आतां सांगल्या की 18 तारीख हो रिप्लाय तेंच्यांनी फायल करपाचो आनी 24 आनी 25 हे 2 दीस आर्ग्युमेंटा खातीर दवरल्या. तेज्या उपरांत मागीर कितें आहा ते आपले डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर ते निर्णय दितले. हेज्या पयलीं डॉमिनीक नोरोन्ना हांणी जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन हें केलें तेजे डिस्क्वॉलिफाय केल्या तेजे. आनी सेकंड थिंग आतां जे आसा गिरीश चोडणकर हांणी जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल केल्लें तेज्या खातीर तेंचे 18 तारखेचो टायम दिल्ले आसा की दोनी सायडीच्यान जे कितें रिप्लाय आहा तेंच्यांनी रिप्लाय फायल करचो. आनी 24-25 ह्या
दिसान आर्ग्युमेंट जातले, कितें आर्ग्युमेंट जातले तेजे उपरांत मागीर तेंचो कितें निर्णय आसा ते सांगतले. हे सगळे अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले आसा आमी GNH डायरेक्ट असेंब्ली कडल्यान. म्हाजे बरोबर आसा प्रणय शिरगांवकर, हांव हनुमंत नगर पळयतलो GNH.